कोणी फुलं काढून दवरल्या तर हा व्यंकटरमणा देवळाक ते कपड्या लागतं ते काय किती हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात. आता तुम्ही म्हणटली आम्ही सकाळ सकाळ फुडें शेतां वयता का म्हणून आयज. हय शेतां वयता एक्चुली शेतांकूच वयता बट शेत रोवपा वचना. तर तुमकां जशें सांगलें पळय न्ही ह्या सायडीच्यान व्यंकटरमणाची पालखी येता म्हणून. तर ते निवळ करपाक एवरी इयर हो वतालो. अंदू म्हटल्यार हांव बी पळयता कशें कितें करता तें अशें म्हणून हांव तेज्या वांगडा येयला आयज पळोवया म्हणून. सो निवळ करपाक म्हणल्यार कितें खबर आसा आतां हांगासर अशें करून ट्रॅक्टर घालून निवळ केलां. सो ते वयल्यावर मातशें निवळ करपाचें. आनीक ह्या वटेन ज्या वटेन पालखी येता पळय थंय आमगेलें शेत आसा. आमगे शेतांतल्यान येता पालखी. सो ताका लागून तेणी आमकां निवळ करपाक पडटा. सो तेच करपाक हो वता आनी हांव तेज्या वांगडा वता. सो दाखयता तुमकां. फाल्यां पालखी आयज न्ही व्यंकटरमणाची पालखी जी आसा पळय ती फाल्यां. सो ताका लागून आयजच निवळ करून घेता. फाल्यां मागीर टायमार सगळें हें जावचें ना तोन्न बीन बांदपाचें आसा न्ही म्हणून. म्हाका ह्या शेतांक चलपाकूच कळना हो खंय पावलो. हांव हांगाच आसा. हो पावलोय बी आनी हे मातयेंतल्यान म्हाका चलपाकूच कळना. पांयच भितर वयता. ट्रॅक्टर केन्ना घातलो तर केन्ना घातलो? हांव फर्स्ट टायम येयला ह्या सायडीन. आनी हांगा कोण निवळ केलें तर हें ओन तेणें हें रोवना न्ही. हांगा न्ही काळंगां रोयता न्ही वर्सान वर्स. ओन रोवना. जें पळय आमगे टॅरसी वयल्यान दिसता पळय तें हेंच शेत सगळें. सो हो करतलो निवळ. हांव मातशें हेल्प करतलें आनी मागीर वयतलें आमी रोखडे. सो व्यंकटरमणाचें देवूळ जें आसा पळय न्ही तें हें जें दिसता पळय न्ही तितून सद्याक देव आसा. देव हांगा बसयला. आनी जें फाटल्यान अंडर कन्स्ट्रक्शन अशें दिसता पळय ग्रीन हें बी लावन तें देवळाचें काम चालू आसा भायर. गर्भकुडीचें न्ही भायलें. हें गर्भकुडीचेंच काम चालू आसा न्ही रे. मंटप आसा पयलीं बांदलेलो. सो पालखी न्ही अशी ह्या सायडीच्यान येता आनी अशी ह्या सायडीच्यान वता जे कडेन तुमकां निवळ केल्लें दिसता पळय तें. फोन केल्लो दिसता तांकां. सकाळीं आनी एक कडेन कामाक गेली. कळ्ळें रे जाल्यार कितली बट टिक्की ना सगळे कन्ने. तो बेगी वयता रेलीचेर एक पवन येता कोयतेन म्हणा कोण फोडटा. खऱ्यान फोड मरे. हांव आनी खंय चल आसूं. सकाळीं 9 केल्ली आनी आतां 10 जालो टायम. हांव पळय काम करत आसा. म्हाका वत लागलें पळय. वळखपा तर येता हांव. सो घामान बी जाम जालें सामकें. आनीक एक्चुली न्ही हांगसर अरुण काकान ट्रॅक्टर घालून निवळ केला. व्हडलेशें कांय ना. फक्त इतलेंच की वाट जी आसा पळय न्हू चलोन वचपाची ती निवळ केल्या. कित्याक लागून जाणा ही झाडां आसा काट्याची झाडां ती पांया पोंदा पडल्यार काटे लागतले न्ही पालखी घेवन वता तेंगेले अशें म्हणून तितलेंच निवळ केलां. आनी बानी आशिल्ली. बानी बी म्हणटा मेर बी म्हणटा शेताचे. मागीर 2 स्क्वेर करता पळय ते उदक बांदपाचें बीन
ते बी मोडून याने वाट केल्या इतलेच ते सगळे करता म्हणल्यार आनी वत पळया कसले ते वतान जाम जालें हांवें कांय करूं ना हांवें मातशें म्हाका दिसता 1 वरा भितर हांवें 15 मिनटाचें बी काम केलें तेज्या वयर कांय करूं ना हेणें केलें सगळें ही पळयात कोयती खोरें आनी हलकी आसा हेजे कडेन ते घेवन वता आतां घरा हांव च्या सुद्दां पिवना आनी हो कामां वचपाचो म्हणटालो 10 सुमार वयतलो अशें म्हणा 10 जालीं न्हांवपा जाय देवा पुजा करपा जाय तें सगळें आहा फाल्यां पालकी न्ही घरा कडेन सांजचें निवळ करपाचें आसा पळोवया कशें कितें जाता तें सो चला हेच फुडें हांवें या म्हणून सांगता जाम जालें हांव वताची संवय ना न्ही जमीन पळय म्हाका हितू चलपाकच कळना पांय न्ही म्हागेले पळय अशें करून हांगा भितर वयता अशें करून म्हाका चलपाक कळना हांव सांगता म्हाका अशें करून चलप खंयचेर अशें पांय दवरून खंय पांया कडेन पळयता पांय असो भितर वयता चलपा बी कळना हे आमगेले शेत जे आसा पळय ते अशें करून फूल कंप्लीट निवळ केला आनी हे लोकाले खंय शेत हे सायडीचे सगळ्याक सरी मारलेली आसा फक्त वाट जी आसा पळय ती मदल्यान सोडल्या देवाली वाट आनी ही अशी स्ट्रेट मारला हे सायडीन मारूना आनी ही जी झाडां आसा पळय न्हू हो कितें कोळशा झाडां म्हणटा ही पळय ती झाड सॉलिड डेंजर काटे आनी आमगे घर बी दिसता हांगा मोबायलाचेर दिसपाना बट नॉर्मली आमगे घर बी दिसता हांगा हांगच्यान आनी टेरसी वयल्यान जे तुमकां हांव शेत दाखयता पळय एवरी टायम तें हेच शेत सगळें सकलसान आयली न्हावली बीन च्या मेन म्हटल्यार च्या पिवनाशिल्लें तर पयलीं च्या पिलें आनी मागीर शावर बी घेतलो हो न्हावन धुवन देवाची पुजा बी करून गेलो आपूण आपल्या कामात जशें की तुमकां सांगलें पळय न्हू ताका कामाक वचपाचें आसा म्हणून सो तसो भायर सरून गेलो हो हांव मागीर न्हालें बीन आतां देवाक पांय बी पडले आनी आतां रांदपाक जाय सो सकल केल्लें न्ही अशी काम कांय करूं ना हांवें हेणेंच हें केलां बट कितें जाता वताची संवय ना मेन म्हणल्यार माती म्हगे आंग सगळें बुड्डोवपाक लागलें मातयेन घरा कडेन पावता मागीर सगळें बुड्डून बुड्डून तांबडे केले हात बीन मागीर येवन बेगी बेगीन न्हालें हो न्हालो की रोखडेंच हांव न्हालें मागीर च्या इली पिलें आनी आतां रांदपाचें हेका लागपाक जाय आयज सोमार न्ही सो शिवराकाचें जेवण व्हडलेंशें कांय ना दाळीचो कुकर लायता आनी भाजी शीत इतलेंच आयज आनी कांय ना आयज हांव पापड फ्राय करतलें खूब तेंपान काल लग्नाच्या जेवणाक पापड खाल्लो म्हाका बरो लागलो म्हणून आयज म्हटल्यार म्हाजे कडेन आसा हाडलेलें तेंच हें करून घेतलें अशें म्हणून फ्राय करून घेवया अशें म्हणून हें केलां चिंतलां पळोवया कशें जाता तें तेज्या पयलीं रांदपाक जाय अजून रांदपाचें जें आसा पळय तें कांयच करूं ना आदन दवरपाक जाय पिवपाक उदक तापोवपाक जाय भाजयेचे 2 ऑप्शन्स आसा चिटकी मिटक्यान घालपाक पळय पळोवया खंयची करून जाता ती तें सगळें करून घेवपाक जाय सांजचें मातशें परत रस्त्यार थोडेशें निवळ करून घेवपाक जाय सान बी मारून आनी मागीर डायरेक्ट फाल्यां कितें निवळ करपाचें आसा तें म्हणल्यार फक्त झाडू मारपाचें रांगोळी घालपाचें तें सगळें उदक बी मारपाचें इतलेंच फाल्यां तोन्न बी बांदपाचें आसा सो फाल्यां न्ही वेंकटरमणाची जात्रा आनी परवां मागीर हें परवां कितें धैकालो परवां मागीर देवळान तें जाता तें लास्ट इयर बी शूट करून दाखयल्लें हांवें लास्ट इयर काय तेजे लास्ट इयर अशें कितें तरी शूट करून दाखयल्लें सो होनू बीन जर गेले जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयतलें मागीर धैकालो तर आतां म्हणलें रांदपाचें जें आसा पळय तें पयलीं करून काडया अशें म्हणून सो आतां वता भितर रांदून बिनून तें सगळें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान आयज रेसिपी बी कांय ना न्ही शूट करपाची सो ताका लागून तुमकां आनी किचनान घेवन वचना हांवूच किचनान वता रांदता बीन येता सो गरमी जाता भरपूर भायर वारो मारता बट तितलो ना स्टील गरमी भरपूर जाता आनी आयज म्हाका हें सगळें हांगासर निवळ करपाक जाय म्हणल्यार ही जी पर्पल कलरची झाडां दिसता पळय ही सगळी म्हाका कट करून बारीक करून परत लावपाक जाय ही सगळी काडून उडयता आतां खूब व्हडलें जंगल अशें जालां तें सो तें सगळें करपाक जाय मातशी थोडीशी माती घालपाची आसा पळयता कशें कितें जाता तें आयज सगळें सांजचें म्हटल्यार जें कितें जाता तें तुमच्या वांगडा शेअर करतलें मागीर ओके चलात रांदून बी घेवया आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळ हॅलो गुड इवनिंग सकाळी तुमच्या वांगडा जें कितें शेअर केलें पळय तेजे नंतर व्हिडिओज आसा पळय न्हू तो कांय मुखार शूट केलोच ना कित्याक की तुमकांय बी हांवें सांगलें सकाळी की म्हणल्यार आमी सकाळी शेतान गेल्लीं पळय थंयच्यान येवन मागीर तुमकां हांवें सांगलें की आयज व्हडलेशें कांय ना म्हाजें म्हळ्यार करपाचें कांय नाशिल्लें
सो ताका लागून काय शूट करप बी जालेंच ना. सकाळी थंयच्यान येवन फ्रेश बी जालें, मागीर रांदप जेवप हेंच काम आशिल्लें जें रुटीन आसता तें. आनी आयज मंडे न्ही, वेज जेवण करपाचें आसलें. जेवण केलें, हेका येवपाक मातसो लेट जालो, सो 2 नंतर मागीर आमी जेवलीं. आनी तुमकां तर खबरूच आसा कितले दीस जालीं थंडी जी आसा पळय ती कमीच जायना. म्हणल्यार मे बी वेदर चेंज एंड ऑल, आनी हेवटेन तेवटेन सगळी धांवपळ हें तें ताका लागून आसत हेजी जाली कमी थंडी, म्हाजी थंडी कमीच जायना. सो दनपारां जेयली बीन आनी मागीर न्ही मातशें मेडिसीन घेतलें आनी रेस्ट घेतलो. थंडी म्हणल्यार कितें खबर आसा, शिक्यो येता आनी ताळो दुखता इतलेंच. म्हणल्यार थ्रोट इन्फेक्शन जें आसा पळय तें कमीच जायना. ताळो दुखपाक लागलो, मागीर मेडिसीन घेतलें आनी मातसो रेस्ट घेतलो. सो आतां उठले, च्या बी करून पिले, सगळें जें कितें सांजचें कितें वावर आसता करपाचो रुटीन तो केलो. आनी म्हटलें की तुमचो जो एक मेजर क्वेश्चन आसा ह्या दिसान ते क्वेश्चनाचें आन्सर करया अशें म्हणून. काही दिसा फाटल्यान न्ही म्हाका क्वेश्चन येताले, म्हणजे थोडे दीस जाले एक 2-3 जाणांनी म्हाका कमेंट केल्लो की तूं क्रिसमस जे आसा पळय ते सेलिब्रेट करना, जावं क्रिसमसाची तयारी आजून स्टार्ट करूना, तूं क्रिसमसाक कितें करतलें घरा कडेन. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार न्ही आमी क्रिसमस जो आसा पळय तो घरा कडेन केन्नाच सेलिब्रेट करूना. म्हटल्यार क्रिसमस ट्री सजोवप जावं ते बाकीचे कितें गोटो बीन करता पळय ते आमी केन्नाच केलना. म्हणल्यार पयलीं सावन केन्नाच अशी कांय नॉलेजच ना ते जे कितें सेलिब्रेट करता, कशें कितें करता, कितें करतात ते करपाचें. आनी जे कितें करूच ना, केन्ना पयलीं सावन करून अशी येयलीच ना, तें आतांच तुमकां दाखोवपा खातीर म्हणून स्पेशली वेगळें करप हें सारकें ना न्ही. जें कितें हांव रुटीन करता, जें कितें हांव सेलिब्रेट करता, जें कितें खंय वचप येवप तें तुमच्या वांगडा जें कितें जेन्युअन आसा तेंच तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. अशें ना की तुमकां दाखोवपा लागूनच हांव मुद्दाम कितें करता अशें ना. थोडेशे तुमचे रिक्वेस्टेड रेसिपीज आसता, जावं तुमचे रिक्वेस्टेड सम प्लेसीस आसता ज्यो मुद्दाम म्हणून तुमी म्हळ्यार तुमकां पळोवपाक जाय आसता, ताका लागून थंय वचून शूट करता. खंयचे प्लेसीस आसा, जावं एक रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. ते थोड्योश्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्यो मुद्दाम म्हणून ज्यो तुमच्यो रिक्वेस्टेड आसा त्यो करता. आनी अशें कांय ना की सगळ्योच गोश्टी हांव तुमकां दाखोवपा खातीर करता अशें ना. जें कितें जेन्युअन आसा, जें कितें खरेंच घडटा तेंच तुमच्या वांगडा शेअर करता. आतां क्रिसमसाचें जर सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार अशें की जें कितें केन्नाच करूना, जेची नॉलेज कांयच ना न्ही तेका मुद्दाम म्हणून बेश्टेच जावन हात घालप आनी एक करपाक वचप आनी दुसरेंच जावप हें सारकें ना. कोणाचो एक कल्चर तें, कोणाचो रिच्युअल तो बेश्टोच लोक करता म्हणून हांव करप हें सारकें ना. हांव एक भशेन कितेंय करपाक गेलें आनी तें मागीर भलतेंच जालें, मागीर खुबशे जाणांचे फिलिंग्स हर्ट जातले, थोड्यांक वायट दिसतलें, कळना जाल्यार तुका कोणी कर म्हटलेलें, थोडीं जाणां अशेंय बी उलयतलीं मागीर. सो ताका लागून न्ही जें कितें कळना तें हांव करना. इफ सपोज आतां तितून कितें नॉलेज आशिल्लें, कितें अशें पयलीं केन्ना केल्लें जावं कोणाक करता आसतना पयलें जाल्यार ती डिफरंट गोश्ट जाता न्ही. सो ताका लागून जस्ट म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाचें, जी गोश्ट म्हाका खबर ना जावं जी गोश्ट म्हाका कळना ताका हांव मुद्दाम म्हणून जावन असो करून हात घालना. आतां तो एक्सपेरिमेंट म्हाजेरच करपाचो, जावं आमच्या पुरतीच हांव आनी हो आमच्या घरा पुरतीच जर हो एक्सपेरिमेंट करपाचो जाल्यार एक ओके करपाक. बट हो जो हांव आतां तुमी म्हाका म्हणटा न्ही तूं कित्याक करना, केन्ना करतलें सगळें स्टार्ट. सो हांवें जर तुमची रिक्वेस्ट आसा जावं तुमी सांगता म्हणून जर करपाक गेलें आनी एक करपाच्या वाट्याचेर ते 2 गोश्टी जाले, खूब जाणांक मागीर वायट दिसतलें, तुका कोणी कर म्हटलेलें, हें सगळें कळना जाल्यार कित्याक हात घातलो हे गोश्टीक अशें जाता न्ही. मागीर खबर ना, आतां जर कितें आयडिया आसा जाल्यार करपाक काय न्ही. अशें ना की मन ना जावं म्हाका आवडना करपाक अशें ना, म्हाका आवडटा, मन बी आसा करपाक. लास्ट इयर बी हांवें हेका म्हटलेलें आमी करया का म्हणून, करपाक काय न्ही. हेणें बी म्हाका सेम आन्सर दिलें, जर तुका हे डिटेल कितें खबर आसा, कशें करतात कितें करतात तें जर खबर आसा, तेंचे दिसाचो रिच्युअल्स, नायट रिच्युअल आसता तें जर तुका सगळें खबर आसा जाल्यार तूं कर. जर तर तुका कळना जाल्यार ताका हात घालूं नाका, कित्याक की मागीर बेश्टेच आमी करपाक एक गेलें जालें भलतें तशें ना न्ही. अर्दवट करून अर्दवट सोडप बी सारकें ना न्ही ताका लागून. सो म्हाका तुमच्या वांगडा हेंच शेअर करपाचें की म्हाका जर कितें खबर आशिल्लें हितूंतलें जाल्यार हांव शुअरली करता आशिल्लें. म्हाका हितूंतली कांयच खबर ना, कांयच नॉलेज ना, सो ताका लागून म्हाका करपाक भंय दिसता. मन ना, आवड ना अशें ना, सो म्हाका भंय दिसता की हांवें एक केलें आनी कितें दुसरें जायत म्हणून. सो ताकाच लागून हांव हें सगळ्यांनी करपाक वचना. बट तुमी जें कितें करतात तें पळोवपाक म्हाका आवडटा. खुबशे अशे विडियोज आसा
जे हांव पळयता खुबशे अशे गोवन युट्यूबर्स आसा जेंकां हांव फॉलो करता, जेंकां हांवें पळयलां की खूब दीस जाले ती तयारी करता. म्हाका एक क्युरियोसिटी आसा, आयज हिणी शॉपिंग केली, फाल्यां ही कशी सजयतली काय, खंय लायतली काय, कितें करतली काय, ही म्हाका क्युरियोसिटी म्हाका पळोवपाक आवडटा. आनी हांव सामकें एक्सायटेड रावन वेट करता की फाल्यां तांचो व्हिडिओ कसो येतलो. सो बट म्हाका करपाक भंय दिसता इतलेंच. सो आनी कोण म्हणजे म्हाजे सबस्क्रायबर जे म्हाका कमेंट करता जावं कोण सांगता पळय तूं कर अशें म्हणून, म्हाका तुमकां अशें ना की म्हाका थंय तुमकां डायरेक्टली सांगपाक जातलें की ना हांव करना अशें म्हणून. बट तेजे फाटल्यान ना करपाचें कारण बी तुमकां सांगप खूब गरजेचें न्ही. ताका लागून म्हटल्यार व्हिडिओ थ्रू जे आसा पळय तुमकां सांगया की हांव करना हेकाच लागून की म्हाका तें जमना. सो आतां ट्राय करपाक कांय हरकत ना. तें म्हाज्या पुरतीच हांवें ट्राय केलें जाल्यार एक वेगळी गोश्ट. 4 लोकां मुखार हांव तें प्रेजेंट करतलें, मागीर तेजें कितें भलतेंच जालें जाल्यार आनी तें आनी नाका न्ही. सो ताका लागून हांव करना. आसूं अशें केल्यार देव पावता, तशें केल्यार देव पावता अशें म्हणून हांव उगीत आसा करनासतना. सो म्हाका हेंच तुमच्या वांगडा न्ही शेअर करपाचें आशिल्लें. सो आतां न्ही 6:30 सुमार जाली, सांजची 6:30 जाली आनी सकाळीं ते शेतान वचून काम केलेलें पळय हो सांजचो आतां वता म्हणटालो. मागीर लेट जालो, न्हिदलेली न्ही. सो ताका लागून लेट जालो म्हणून वचूना. आतां फाल्यां सकाळीं पळोवपाक वयतलो परत. म्हळ्यार आनी कितें अशें मोस्टली आमकां जें कितें करपाचें आशिल्लें पळय तें सगळें आमी करून येयल्लीं. आमी म्हळ्यार हेणें सगळें केल्लें थंय क्लीन करून सगळें करून येयल्लीं. सो आतां हो म्हणटालो वचून एकदां पळयता कित्याक आयल्यान जी वाट आसा पळय न्हू आनी कोणालो जागो म्हणटालो पळय थंय बी हेणें येता येता न्ही थोडेंशें क्लीन केल्लें. येता आसतना म्हणल्यार तें ट्रॅक्टर घातलेलें अशें खोणकुलां अशी पडलेली टायर भितर वचांनी. सो हेणें तें थोडेशें लेवल बी केल्लें. मागीर हो वत आसा न्ही ताका लागून म्हणपाक सांजचो येवन पळोवया अशें म्हणून. सो हो सकाळीं कामाक वचून येयलो बी म्हण टायर्ड जालो न्ही वताक. सो तो न्हिदलो मातसो आनी सांजचें उठपाक लेट जालो. 5 सुमार उठलो. मागीर थंय मच्छर बी खाता न्ही म्हणून वचूना. आतां फाल्यां सकाळीं वयता म्हणटालो पळोवपाक. सो फाल्यां आनी हांव वयची ना तेज्या वांगडा कित्याक की फाल्यां आमची जात्रा न्ही. सो फाल्यां आमकां इडली करपाची आसा, रोस करपाचो आसा. जात्रा म्हणल्यार वॅज आमची, देव येता न्ही दारान, आरतीचें ताट बी दिता ताका लागून वॅज. तर पोळे इडल्यो मागीर हांगासर हीट करतात पणसाच्या पानाचें. सो तें अशें कितें करप आसता. तर हांव फाल्यां इडली करतलें आनी रोस करतलें. पळोवया कसलो रोस जाता तो. काबुली चण्याचो मे बी ना जाल्यार बेश्टो चण्याचे खतखतें बी अशें कितें करता हांव आनी गोडशें बी करतलें. सो तें फाल्यां करपाचें आसा. सो ताका लागून हांवें सकाळीं हेज्या वांगडा वयचें ना. सकाळ फुडें जो पयर तोरण बांदलेलो पळय आंबे पानाचो तो काडपाक जाय, चेंज करून फाल्यां नवो दुसरो बांदपाक जाय. सो तें सगळें आसा. पळोवया कशें कितें जाता तें फाल्यां मागीर. सो तेज्या पयलीं आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करया कित्याक की आयचो व्हिडिओ एंड केल्यारच फाल्यां तुमकां नवो व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले न्ही. सो आतां आनी व्हडलेशें कांय ना, थोडेशें डिनराची तयारी जी आसा पळय ती करपाक जाय. आयज मंडे न्हू, भाजी आसा केल्ली. सो चपाती बी कितें करतलें. ओके चलात पयलीं आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्याक असोच आनीक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन. ते मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सो हो आतांच भायर आशिल्लो पळयता असो जाल्यार भायर बाय म्हणपाक तुमकां सकाळीं मेळिल्लो मागीर मेळूच ना न्ही. पयलीं लायटी बंद करता. पोदेर बी येयलो भायर. कितलो काळोख जालो. कितें रे कोणा सोदता? फाल्यां खंय वचपा आसता सकाळीं? शेतां वचपाचो? तूं म्हणटाली न्ही फाल्यां सकाळीं उठून पळोवन येता म्हणून वचोन. चल बाय म्हणा. व्हिडिओ एंड केला हांवें. टॉर्च पयलीं सकयल धर. सकयल धर टॉर्च दिसत ना. बाय बाय खाचींतल्यान. चलो कितलो काळोख जालो पळय बाय. वयर मातशें उजवाड दिसता, सकयल सगळो काळोख जालो. सो बरें बाय मेळया फाल्यां.